आम्ही मेमोरंडम दिले गव्हर्नमेंट ऑफिसर असे कसे सांगू शकता तुम्ही असे कसे सांगू शकता किती हांगा 144 लायला 144 लायला आम्ही ऑफिसरा संदर्भात तुम्ही आमका आडव कशी शकता तुम्ही आमका आडव कशी शकता ऑर्डर हा मित्र दोन दीस पयलीं पर्पज कितें मेमोरंडम दिवपाक तुम्ही आमकां हे सांगू शकना कित्या वयल्यान सांगता तुमी 5 जानेवारी कशें सांगता तुमी अरे पूण लॉ एंड ऑर्डर कशी येयली लॉ एंड ऑर्डर गव्हर्नमेंट ऑफिसर आमी टायमार एनी प्रॉब्लेम हाचे गेम चड आशिल्ले पीसफुली दिले तिच्याकडे लेडी ऑफिसर शी वॉज अ लेडी ऑफिसर डायरेक्टर कॅबिनात भितर 5 जाण चला काँग्रेसीन लॉ अँड ऑर्डर काँग्रेसीन केन्ना केल्या इतले एज्युकेशन झाल्या केन्ना लॉ अँड ऑर्डर घेतला सांगा तुम्ही प्रत्येकाचं उत्तर You have to take the decision. साहेबांकडे किती फुल टीम हाडा तुमची फुल टीम हाडा मस्ती केली कैबिनेट बिटवत ना करे ना कराव बितरवत नका भाऊ बितरवत नका प्लीज बितरवत नका लॉ एंड ऑर्डर विल टेक 10 मिनिट्स फ्रॉम यू No, कित्याक लागले अरे तो त्यांचे क्राउडिंग कित्याक करता they will not do anything. different law and order I am giving you assurance पण त्यांना असे हाडे नाका न्ही कितें आता अरे we have come here to give you memorandum they are going to stand proper democratic process don't worry it will be very peaceful don't worry just I am giving you assurance no it is peaceful साहेब सोड मी त्यांना ना जाल्यार आमी सकयल येता आमी सकयल ओके सर आमकां एक हांव फोन बंद पयर आतां तो इन्सिडंट जालो तो टँकर एज ऑन डेट स्टेटस किती आता ऐकला आता कोण तरी केन्ना ते केन्ना in a water tanker that is not registered with the department. नहीं केन्ना ते डे बिफोर यस्टरडे 3 days back that's what I heard. 3 days अरे साहेब गेल्ल्या शेनवारा एक टँकर धरलो यू आर सेइंग यू आर नॉट अवेअर तो टँकर तुझ्या डिपार्टमेंटान नो दिस माय डॉक्युमेंट तो टँकर तुझ्या डिपार्टमेंटान रजिस्टर्ड हा and how can you say you are not aware no he just see that when he gets tanker number GA06T4683 is registered with you वो टँकर शेनवारा लोकांनी धरलो तुम्ही धरपाचो काम WRD चे लोकांनी सिटीजनांनी धरलो की त्या उदकाच्या टँकरान सिवेज घालता ताच कितें जाला I am waiting for the report. From whom? From the outstanding engineer. कोण नाव कितें
ना कांबळी म्हणून असा कोण? ना ना, एक मिनिट, आय टेकन द रिपोर्ट. केन्ना घेतलो report? तरी एक fellow is taking reported or taken आणि पोलिस सीज नजीर राजा साहेब सय्यद इज द ओनर ऑफ द टँकर माय मुखार. तुम्ही कोणाकडे सीज केला ते केन्ना केलो? दॅट्स व्हॉट आय गॉट इन्फॉर्मेशन. मग केन्ना केलो सीज? 2 दीस पयलीं केला म्हणतात. 2 दीस पयलीं तो इंडिपेंडंट MLAन थंय एक मिटींग आपयली, पुलिसाक आपयले, RTOक आपयले, तुज्या डिपार्टमेंटाचो मनीस आशिल्लो. ही सेड नो, अजुनी काय जावना. आता आमी पळयतले, चेक करता. सो यू आर नॉट अवेअर अबाउट दिस इन्सिडंट जो शेनवारा जाला. टुडे वी आर ऑन फ्रायडे. Now I took update. They say that it is impounded by the police. म्हणजे तू खबर ना, ना. यू आर नॉट अवेअर. रिपोर्ट येऊंक ना. सो दॅट मीन्स 8 दीस जाले, सच सिरियस इश्यू यू आर नॉट अवेअर. ना. साहेब खरेंच तुमकां खबर ना? ना एक मिनिट सर, ना म्हाका रिपोर्ट येऊंक ना. तुमकां खबर ना काय? नाही दुसरो. सो तुका तू म्हणटा तो येदो व्हडलो इश्यू तुका खबर ना, बरं तो टँकर खंयच्या कामाक यूज जाता ते तरी एटलीस्ट रिपोर्ट हा. सी नॉर्मली आमचे ॲज पर रुल्स फक्त टँकराक परमिशन दितात, कित्याक आतले भागाडी करूंक जायना. पण ना आता ना तुमचे ती मॉनिटरिंग ऑफ टँकर जे आसता पळय, RTO करता, पोलीस करता, डिपार्टमेंट करिना. आणि समज तेंच्यांनी गैरवापर करता जाल्यार आमी ते रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करतले. राव एक मिनिट. तो टँकर तुम्ही कसले परमिशन दिल्लो खबर हा? आता 8 दीस जाले, यू आर सेइंग तुजे कडेन अजूनही काय रिपोर्टूच ना. दाखय न्हू कितें. अरे हांव कित्याक दाखोवं? फूल मिडियार हा, गोंयच्या लोकांक खबर आहा. यू आर सेइंग हांव दाखोवं? तुम्ही सांगले न्ही तुम्ही यू आर अवेअर. ना केन्ना? अरे साहेब केन्ना? शुक्रार, फाल्यां शेनवार, परां आयतार, सोमारा मेडे, 3 दीस सुटी केन्ना मागितलो? केन्ना? मागून घेता, आजच घेता. साहेब तुम्ही दुसरे डेली आणि एक सांग, तो टँकर तुझो खंय लोड जाता तरी खबर हा? त्या टँकराक तुम्ही जे परमिशन दिल्ले पळय, ताका तुम्ही लोडिंग पॉइंटाचे परमिशन दिला. तुका एक सांगता, माझे कडेन साधारण 1.5-2 हजार टँकर आसा. कितले 2,000 टँकर रजिस्टर्ड आसता. 2000 अख्खो गोंयान आसता. व्हेरी How will I गुड. know? एक मिनिट That raises a very serious question. कॅप्टन, What is trying to ask you different? I am asking specific question to एक you. मिनिट. This टँकराक तुवें असेंब्लीन क्वेश्चन रिप्लाय घातला, तुका आम्ही विचारलेले स्पेसिफिक. तुवें सांगला हो टँकर कमर्शियल एक्टिविटीक 10,000 लिटराचे परमिशन दिला. तुवें सांगला तो 73 मुर्मुगांव बायन भरता म्हणून. तुझो रिप्लाय असू शकता? अरे हो रिप्लाय असू शकता? दिला पत्र तुम्ही हो तुझो रिप्लाय न्ही? हे तुझे नेक्स्ट. असले जाल्यार आमचे. सो ही तुवें बाय केन्ना चेक केल्ली? 73 मुर्मुगांव म्हणटी लास्ट चेकिंग केन्ना जाला या बायचे? ना म्हजे कडेन आसता ना, ते कन्सर्न ऑफिसरा कडेन आसतली. सो जेन्ना येदो व्हडलो इश्यू जालो तेन्ना तुवें कित्याक? अरे म्हाका सांग, आज गोंय लोकांक पिवपाचें उदक ते कमर्शियल एक्टिविटी तुवें लायसन दिला. तो हॉटलां दिता आसतलो, तो लोकांच्या कमर्शियल प्रोजेक्टां दिता आसतलो, घरां दिता आसतलो. सो लोकांनी सिवेजीचें उदक पिवप. हांगा पुलीस भाव येयला, तेंच्या घरा येयला. आणि यू आर सेइंग यू आर अनअवेअर. एक मिनिट हांवें लास्ट ते आमी परमिशन दिलें म्हणून आमी आतले एक्टिविटी परमिशन दिता. कसले एक्टिविटी परमिशन दिले? ना कमर्शियल युटिलिटी फॉर ड्रिंकिंग हेजे वॉटर सारकें. कसले ड्रिंकिंग पोर्टेबल? फॉर दॅट कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सेट्रा. आता ते सिवरेज भरले जाल्यार आमकां कशें कळटलें? अरे What is the action taken? 8 दीस झाले. I am waiting for the report. I asked the concerned engineer. There is the executive engineer असता, the assistant engineer असता, junior engineer असता, field staff आहे. They have already taken the action. सो लोकांनी मरू, लोकांनी सिवेजीचे उदक पिऊन मरू नये. I have been told that immediately they have seized the police has seized the tanker. अरे 2 दिस पयलीं तुझ्या ऑफिसरान सांगला अजून आम्ही काहीच करू ना म्हणून. तुझ्या ऑफिसरान सांगला इंडिपेंडंट MLA मीटिंग आपल्याला ती तरी खबर हा? अरे तुझो ऑफिसर केला मीटिंग आहे. ऑफिसर यू आर नॉट अवेअर. सो यू आर नॉट अवेअर. येदो व्हडलो सिरियस यू आर नॉट अवेअर. ताणें तुमकां इन्फॉर्म करूंकूच जाय न्ही. दुसरे म्हाका सांग, टँकर कितले हा गोंयभर? टँकर कितले हा तुम्ही परमिशन दिल्ले? कितले हय सांग मातशें सांग. 2000 ताका सांगू न्ही एक्झॅक्ट. 10,000 काय 200 ते कळून एका युवक सांग आणि सांग आणि कितें. अरे लोकांक तुम्ही ह्या सिवेजीचे उदक भरून दिता आणि कितें सांग म्हणटा. प्लीज अंडरस्टँड.
somebody आता कोणीतरी इलिगल ऍक्टिव्हिटी जाल्यार सर डिपार्टमेंट बरोबर आम्ही उलयत ना आम्ही कितें म्हणटा तुमकां त्यांनी केली ऍक्टिव्हिटी त्याच्या उपरांत 8 दीस झाले तुम्ही कितें ऍक्शन घेतली You have to set an example so that the 2000 tankers जे भोंवता and this doesn't repeat. राव 2000 म्हणना का त्याचा एक्झॅक्ट नंबर घेऊन तातून जोला राम more than that. I'm See, telling you. why in Goa there is a perception की टँकर माफिया चलता म्हण with proper एक अंडरस्टँडिंग विथ द डिपार्टमेंट हांव म्हणून सलिनाचेला ह्या खातीर न्ही डोंट अननेसेसरली अक्यूज राव तू नंबर सांग we are not making accusation. तू नंबर सांग प्लीज मातशे कितले टँकर आहा सांग ताणें स्टेटमेंट केलं पळय न्ही हांव सबस्टेंटेड करता तू नंबर सांग म्हाका कितले टँकर आहा ते गोंयांत कळूं न्ही आमकां ताका पाठ आसा सांगिना तो नंबर पाठ हय, त्याने सांगला पहिले कितली टँकराची कॅपॅसिटी आहे ते सांगता बरं तो More than that. तातून आनी एक आहा तू ल्हान भुरगो शाळेन शिकता वयले शाळेन प्राथमीक शाळेन न्ही म्हणल्यार तुमी आतां गेल्ले 8 एक मिनीट आमकां उदकाक सफर जाता पळय सर आयज परवरी 3ऱ्या दिसा उदक येयला 2 दीस फाटले उदक नसले यू टेल आसा की ना यू कांट से आसतली You are giving a vague answer. ह्या बायचे कॅन यू गिव्ह अस द डेटा आय विल टेल यू नाही या Oh, 73 liter ट्रॅक्टर line बायचे कॅन यू गिव्ह द डेटा या टँकरान कितले उदक ते भरले ते त्याचे मिटराचे रिडिंग मेळटा It is a democratic system. There are Of course, different of course. officers holding. काय गडबड करीना There are different officers holding the records. राईट These records are there in a particular office in the division. Please go and collect. You अरे are- ये तुम्ही त्यांना कॉल करा अरे हे तो व्हडलो इश्यू I am calling for the. अरे पण हे तो व्हडलो इश्यू झालो हे तो व्हडलो इश्यू अरे हे तो व्हडलो इश्यू झालो त्या टँकर पर्टिक्युलर टँकरान सिवेज मेळ्ळी सुओ मोठो डिपार्टमेंटाचे काय काम ना चेक करपाक त्या टँकरीचे बाबा खंयच्यान केन्ना 8 दीस जाले आतां In fact, you should have pulled up those officers under you. टँकर घेवपाक सर तांकां रजिस्टर करना जर पासिंग करना तर तांकां बिझनेस करपाक तुम्ही दिना सो आता तुम्ही तांकां इयरली त्यांची फीज घेता 5000 वा 10000 अकॉर्डिंग त्यांची कितली कॅपॅसिटी आसा त्या प्रमाणे सो आता तुम्ही म्हाका सांगा की सपोज तुम्ही फीज घेता तर त्यांचे तुम्ही रूल्स एंड रेग्युलेशन लावप न्ही की तुम्ही हे करपाक शकता हे करपाक शकना आणि केले जाल्यार तुमकां ही फायन आसतली आणि इतके दितात सर तुम्ही कितले टँकर एक मिनिट त्याचाच एक ऍडिशन मागीर हांगासर राहिला बरोबर काय नाही 2 दीस उदक नसले ही बरोबर फाटले इतले हे तुम्ही कबूल करता? न्ही सध्या आता सध्या शॉर्टफॉल कितलो हा शॉर्टफॉल हा गोंयांत उदकाचो रॉ वॉटरचे शॉर्टफॉल रॉ नाका लोकांक जे तुम्ही उदक दिता पळय वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट ना ना ते आमकां ते खबर आसा तुमच्याकडे ही टिलारीचे तुमकां उदक हाडटाली दादा एक water मिनिट आमकां पडना. न्ही पडना रे पूण लोकांक उदक तुम्ही दिना आम्ही लोकांक दिनार कोणा दिता राव एक मिनिट कोणा दिता पीडब्ल्यूडी दिता कितले दिता सो तुका खबर नासता पीडब्ल्यूडी कितले दिते आमी खबर आहे कितें सो तेच विचारता न्ही उदक सारखे पीडब्ल्यूडी जितले जर जाय तितले तू दिता काय कमी दिता दिता फुल दिता सो कितें कितले लागता पीडब्ल्यूडी कितले लागता उदक पर डे 660 mld सो तुम्ही कितले दिता 660 दिता अरे तो सांगता 80 mld शॉर्टफॉल हा म्हणून मरे सांगला 80 mld शॉर्टफॉल हा म्हणून तुमचे पीडब्ल्यूडी चीफ इंजिनियरान आमकां सांगला की 80 mld शॉर्टफॉल हा म्हणटा शॉर्टफॉल आणि तू MLD म्हणजे मिलियन लिटर पर डे माझ्याकडे उलयता आणि माझे कडेन गोष्ट विचारता सांग ना 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 आम्ही हे सर तो फुटी उलयता कितें उलयला तर म्हाका कितें सांगता अरे ते लायव्ह ते पेपरार आहा तो कितें उलयला ते हांव तुका सांगता 660 mld आमची त्यांची दिली 660 mld दिल्या आता हे जो परवरी जो म्हणटा ब्रेक डाऊन आशिल्ली बरोबर आहा तुमचे ते आम्ही वाचले 2 दिवसा पयलीं आमी केला रॉ वॉटर सप्लाय केला ट्रीटिंग करून ते दितात त्यांचे कडेन विचारता सर आम्ही गोयचे अभ्यासाचे अभिनंदन करता की हा विषय त्यांच्यानी घेतलो आणि पेपरांनी येयला सगळीकडे ते तुम्ही जे सांगतात उदकाचो शॉर्टफॉल आहा ते काम चालू आसा बीन ते सगळे प्रेसान ते आमकां खबर आसा आमकां पीडब्ल्यूडी इन्फॉर्मेशन दिले आम्ही जेन्ना पीडब्ल्यूडी कडे गेले 80 mldचो शॉर्टेज MLD म्हणजे मिलियन लिटर्स पर डे बरोबर म्हणजे 8 कोटी लिटर दिसाक तुमच्या कडल्यान उदक तांकां पावना
असे तो सांगता तू खरें उलयता चीफ इंजिनियर आणि तुम्ही सांगता की सगळंच्या सगळं तुमचं कितें तो 650चा हिशोब कोणा तुझे खरें धरपाक काय त्याचे खरें धरपाक म्हणजे डिपार्टमेंट तुम्ही आपसात ऍक्ट करता have they conveyed to you at any time की 80 MLD शॉर्टफॉल असा म्हणून आणि म्हणून सर हे टँकर लागतात लोकांका बरोबर आहे ते मान्य करतात म्हणून लोकांका टँकराचे उदक घेवचे पडटा आम्ही तुमका विचारले कितले टँकर आसा जाल्यार तुम्ही सांगता आम्ही रेकॉर्ड पळोवन सांगता म्हणून पिवनी रेकॉर्ड हाडलात न्हू आमचो एक क्वेश्चन मेळना तुका मेळना टँकर नंबर बरं अप्रॉक्सिमेट सांग नाही एक्झॅक्ट नाका प्लस मायनस 10 टँकर चलता मस्ट हे सांग हे व्हेरी इम्पॉर्टंट बरं ते आता सीबीएचचे किती केला सध्या स्टेटस किती तो पळयता केन्ना तू सांग केन्ना रिपोर्ट दितलो अरे 8 दीस जाले आता सॅटर्डे टँकर धरला आणि यू आर सेइंग आपल्या खबर यू डोंट नो वेदर युअर ऑफिसर इज गोन ऑन नो फॉर दॅट मीटिंग ट्राय करूया न्ही मातशें तो घेऊन गेलाच टँकराचे उदक पियेता तुम्ही बरें दिसतलें मागीर आता there is a violation. Yeah, so you accept there is a violation. criminal violation. It is not permitted. Tanker is not putting Steel body tanker जो असतात and that too which is taken from a approved source. त्याका आम्ही पोर्टेबल म्हणून ड्रिंकिंग वॉटर पर्पज that is picked up from PWDची tension picker. Now people are because there is shortage of water म्हणतात certain areas when stress असतात त्याला काही ते misutilize करतात. So please don't drink water directly from the tank. This is my advice. आता no question is there are lot of so far. How many are? मागच्या पुढे अशा नाही तू About 70 odd. फुल गोया टँकर रेस्टोरेंट 78 Renewed अरे बाबा कितले ते नंबर सांगा मार्च एंड मेरेन कितले तुझ्याकडे आसा एक्सपायर तुगेले कितलो आता तुमका खबर आसता टँकर registered before March card. पळय तो हाडटा म्हणसर हे रिन्यूअल Listen, there are tankers, steel body tankers that are in Dubai. correct. Not steel body are not. Those regulations are laid down. But what happens is, when normal PWD water, Pavana, there is no other source. People are forced to. Steel body Let him give that message to the people. Very clear. I am telling you very clear. My request, please. Ek minute, please record this because it's an important message for the people. Record it. That is one point. Secondly, as far as the Parvari is concerned, Parvari फक्त किती झाले last 15 days you are facing shortage of water because there is a large breakdown. Last 15 days आम्ही day night करून आता through केला पैरच्यान कमी झाला. We need not to bother. Everything will be okay because we had to lay 1,000 meters of pipeline. We did in 12 days. केल्या करून त्यांना रिस्टोर करून दिला. Okay, you're all getting water. Now this what happened. Now सांगता month of April and May. April and May consumption of water increase. आसा WRD डिपार्टमेंटान सो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी आणि त्याचे स्टाफ तांकां मेळोंक येयले प्रश्न सिवेज टँकर आणि उदकाचे प्रश्न सो आमी फाटले कांय दीस विविध खात्यांनी वयता ग्रुपूय म्हणून वयता आणि इंडिव्हिज्युअल म्हणून सुद्दां आमी वयता हेल्थ म्हणा FDA म्हणा PWD आयज WRD अशा विविध खात्यांनी आमी वयता स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसांनी आमी गेल्या आणि हे सगळे आमी वयता ते कित्याक की गोंयच्या लोकांचो आवाज कोणी तरी हांकां प्रश्न करपाक जाय ह्या सरकाराक दिसता की गोंयकारांक कोण वालिना सरकाराक दिसता की हांकां कोण भियाना हांकां कोण आवाज करूंक शकना हांच्या विरुद्ध सो आमी गोंयकारांचो आवाज जावन गोंयकारांचे हेल्थ हे सर्वोपरी दवरून
आम्ही काँग्रेस पार्टी एक जबाबदार पार्टी जावन आम्ही ह्या विविध खात्यांनी वचून गोंयचे लोक कशे सुरक्षीत उरतले, त्यांचे स्वास्थ्य त्यांचे आरोग्य कशें सुरक्षीत उरतले आनी हे असले जे ऑफिसर आसा इनकेपेबल सरकार आसा तांकां लागून जावपी हे विविध प्रश्न आसा, जावं तो पणजे, जावं तो सांकवाळे सिवेज टँकराचो, जावं उदकाचे ज्वलंत प्रश्न, उदीक कमी, तो पणजे सांगता चीफ इंजिनियर PWDचो की 80 MLD कमी लागता म्हणून, हो इंजिनियर सांगता कांय कमी ना, जितले लोकांक जाय तितले आमी उदक दिता. आतां फटींग कोण तोच कळना, सरकार फटींग, PWD फटींग, WRD फटींग, काय सगळीच यंत्रणा फटींग, हीच आयज आमकां प्रश्नचिन्ह पडला. जेन्ना असेंब्लीन खंयचेय सरकार आमदारांक उत्तर दिता तें उत्तर दृढ आसपाक जाय, सत्य आसपाक जाय, कित्याक तें उत्तर तुमी त्या आमदारांक दिनात, तें उत्तर तुमी गोंयच्या जनतेक दितात. पण जनतेक देना उत्तर दिता तुमी फक्त टँकराचे फक्त अर्देगुटी इन्फॉर्मेशन दिता. अर्देगुटे इन्फॉर्मेशन फक्त 3 तालुक्याचे दिला, बाकीच्या तालुक्यांनी कितले टँकर, जावं एका तालुक्यान एक सुद्धा आसूं, पण ते इन्फॉर्मेशन असेंब्लीन गोंयच्या जनतेक दिवपाची जबाबदारी सरकारची आसता आनी ते चेक करपाचें काम त्या खात्यांतल्या मंत्र्याचें आसता. सो हे सरकार फटींगपणाचें सरकार जावन आसा. हे आमी परत म्हणटा की गोंयच्या जनतेच्या आरोग्याकडे हे सरकार खेळ करता. हांकां अहंकार जाला, हांकां घमेंड जाला, हे चोरपाक पेटल्या. हो एक प्रकार उदक चोरपी हे माफिया, टँकर माफिया, आणि याचे संबंध या सरकाराकडे आणि या मंत्र्यांकडे आसा. हे चोर जावन आसा, हे फटींग जावन आसा. त्यांच्यानी लोकांचे मॅन्डेट सुद्धा चोरला, पण हांकां असले बारीक बारीक पैसे चोरपाक आनी कितें पडला. मॅन्डेट गोंयच्या लोकांचे चोरपी हे सरकार, आमदारांक चोरपी, लोकांचे मत चोरपी हे सरकार. पैसे हांकां चोरप म्हणल्यार कांयच न्हू. हेंचे आयज मिशन 30% उरोंक ना, हेंचे मिशन टोटल कमिशन जाल्ले आसा. वचात त्या खात्यान हेंचे कमिशन चालू आसा. आमकां हुस्को आसा पणजेचो. इमॅजिन स्मार्ट सिटी पणजी, थंयसर सिवेजीचो प्रॉब्लेम आसा, थंयसर उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, थंयसर वॉटर टँकर जे जाता जे पणजेच्या लोकांक घालता, आमकां त्या लोकांचो हुस्को आसा. आनी पणजेन ट्युरिस्ट येता, गोंयभरसून लोक येता, कित्याक पणजी आमची राजधानी, तिची आपुरबाय करूंक जाय, तिची जतनाय करूंक जाय, आनी तितून काम जाता ते बाबत जावंक जायना, ते सब स्टँडर्ड जावंक जायना, तेका एक स्टँडर्ड आसपाक जाय. ते काम करता ते सारखे जावपाक जाय. आयज पणजेचो आमदार ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना, पणजेचो मेयर ही जबाबदारी घेवपाक तयार ना. त्याच्या सायडीची सांता आमचे तालिगांवचे आमदार आसा, ही जबाबदारी घेवपाक तयार ना. त्याच्या कुशीक सांताक्रूजचो आमदार आसा, तोय पणजे लागता, थंयसरय रायबंदर आनी बाकीचे चिंबल एरिया लागता, हे जबाबदारी घेवपाक तयार ना. सो जबाबदारी घेवप कोणी? कोणाक कमिशन मेळटा पणजेचे स्मार्ट सिटीचे? कोणाक तुम्ही मारूंक सोदतात? हे सिवेज आयज पायपांनी घुसलेले आसा, उदकाच्या पायपांनी घुसलेले आसा, आणि हे आयज आमच्या जाणटेल्यांनी तुमकां दाखोवन दिल्ले आसा. पणजेचे जे सिनियर सिटीजन आसा तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा, ती रडटात, तेंच्यांनी हुस्को उक्तायला की हे सरकार सारखे काम करिना. हे मन की बात करता. हे सगळ्याक आयज काल बीजेपीच्या अध्यक्षान सांगला 40 आमच्या मतदारसंघांच्या बुथांनी मन की बात आयका म्हणटा मोदीची. अरे मोदीक आमी उलो मारला, मोदीन मन की बात न्हू गोंय की बात करूं न्ही, आमचे म्हादयची बात करूं न्ही, जाका लागून आयज आमकां उदकाचो त्रास जाता. तुम्ही गोंयभर तुमचे कार्यावळी व्हरपाक तुम्ही काम करतात, गोंयभर लोकांक जागृताय कित्याक करिनात? पणजे जागृताय तुमची कित्याक जायना? पणजे तुमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ ना, ते न्हिदले, तांकां लोकांचो हुस्को ना. थंयसर जे सिवेज उदक घाण गुठ्ठाण ट्रक वतात, थंय आयज एक ट्रक गेला, डेली एक ट्रक वयता, 1-2 ट्रक चालूच आसा. हे कसले काम? हे बाबत काम. तुम्ही पैसे घेतल्या जवळ जवळ 4.5 कोटी अजून पासून सोंपले म्हणटा. 4.5 कोटी थंय दिसता, काम दिसता? मिडिया भावांक खबर आसा कितें दिसता थंय, कितें ना. सो ह्या सरकारान जागे जावचे आनी लोकांच्या आरोग्याकडे खेळचे न्हू. आमचे दुसरें जे मिशन आसतले ते मिशन हेल्थाचेर आसतले, हेल्थाचेर आमी वयतले. आमचे हे चालूच आसतले. गोंयच्या लोकांचो आवाज जावन काँग्रेस पार्टी ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक
त्या सगळ्या मंत्र्यांक जाप विचारपाचे धाडस दाखयतले आनी एकूच शिटकावणी सरकाराक पुलिसांक धाडू नाका. आमी हांगा मस्ती करूंक येवंक ना, आमी मेजां धाडोवपाक येवंक ना, आमी तुमच्या सारखे बायल मनशेक आयस्क्रीम खावोवपाक येवंक ना. उगडास करात, भारतीय जनता पार्टी तुमचे आंदोलन जे जाल्ले आनी बायल मनशेक तुमी आयस्क्रीम खावयली, आमी तसली कामां करपाक येवंक ना. आमी खऱ्या अर्थान गोंयकारांचो आवाज जावन गोंयकारांच्या अधिकाऱ्या खातीर, गोंयकारांच्या जिविता खातीर आमी झगडटले. आमचें हें झूज गोंया खातीर चालूच उरतलें. गोंयकारांचें आरोग्य हे आमकां सर्वोपरी आसा. जो इन्सिडंट गेल्ल्या शेनवारा साकवाळ ह्या गांवांत तुमच्या जागृत सिटीजनांनी जो टँकर धरलो, ज्या टँकरान रातचे सिवेज उदक ट्रान्सपोर्ट जाताले, तो टँकर GA06T4683 ह्या डिपार्टमेंटा कडेन रेजिस्टर्ड आसा. हाजी जाप तांणी एसेंब्लीन दिल्ली. जेन्ना आमी बदामीक विचारलें, चीफ इंजिनियर बदामीक विचारलें, तेन्ना ताणें सांगलें आपल्याक खबर ना. आज 8 दीस जाले तो म्हणटा आपल्याक खबर ना, आपूण वासपूस करता. म्हळ्यार हाज्या वयल्यान तुमकां कळटा की हें डिपार्टमेंट कितलें सिरियस आसा. 2 दीस पयलीं जेन्ना तांच्या इंडिपेंडंट MLA जो ह्या भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करता, कुट्टाळेचो MLA हाणें मिटींग आपयली. पुलीस, RTO, WRD सगळे ऑफिसर थंय आशिल्ले. थंय WRD ऑफिसरान सांगलें की आमी हाजी चवकशी करतले, क्वॉलिटी चॅक करतले. हाज्या वयल्यान कळटा की चीफ इंजिनियराक खबरूच ना. दुसरें ताणें सांगिल्लें की तो टँकर कमर्शियल यूज जाता आनी 73 बाय नंबर मुर्मुगांव हातूंतल्यान तो वॉटर ड्रॉ करता. जेन्ना आमी ताका विचारलें की ही वेल नंबर 73 तुजे कडेन रेजिस्टर्ड आसा, तो म्हणटा आसा. ताचे क्वॉलिटी चॅक जाला, तो म्हणटा ना. मिटर तुमी जो घातिल्लो ताचे कितले ड्रॉ केला ताचे कडेन कांय उत्तर ना. सो हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की ह्या सरकाराक लोकांचें कांयच पडलेलें ना. ज्या टँकरान सिवेज ट्रान्सपोर्ट जाता, इतलो सिरियस इशू, ते तुमी पयला पयर आमी FDN गेला ताकाय खबर ना, PWD चीफ इंजिनियराक गेला ताकाय खबर ना, आज WRD आयले ताकाय खबर ना. सो कोणाक खबर आसता रे? जे आज उदक लोक पितात ते कोणाक खबर आहा? म्हाका दिसता जेन्ना आमी ताका प्रश्न केले, ताणें इन कंपल्शन ताणें सरेंडर जावन लोकां कडेन आज अपील केला की ज्या टँकरांतल्यान उदक येता त्या लोकांनी म्हूण सांगलें ताणें टँकरांतलें उदक घेवचें न्ही, फक्त स्टेनलेस स्टील आशिल्ले आनी वॅलीड परमिशन आशिल्ले टँकराचें उदक घेवचें अशें WRDचो चीफ इंजिनियरान आज सरेंडर जावन सांगलां. दुसरें आमी ताका एक प्रश्न विचारलो की आज तुजे कडेन रेजिस्टर्ड WRD कडेन टँकर कितले आसा ते. पयलीं ताणें सांगलें 2000. मागीर ताजे ऑफिसर वरभर जाले, नंबरूच हाडना, कित्याक झोला भितर. लास्टाक तो कितें तरी एक कागद घेवन आयलो आनी त्या कागदार ताणें सांगलें 1190 टँकर ह्या डिपार्टमेंटा कडेन रेजिस्टर्ड आहा. म्हजो चार्ज आसा ह्या सरकारा कडेन आनी ह्या डिपार्टमेंटाचेर की टँकर माफिया हे डिपार्टमेंट चलयता. आनी ते कशें? 21 जानेवारीक जेन्ना प्रश्न घातिल्लो, 21 जानेवारी LAQ प्रश्नाक ह्या डिपार्टमेंटान उत्तर दिल्लें आसा की 879 टँकर रेजिस्टर्ड आहा गोंयान आनी 3 तालुक्याचे रेव्हेन्यू ताणें दिला 25 लाख रुपया टील मार्च आनी 2018 ते 2022 द रेव्हेन्यू इज 83.94 इन दीस 3 तालुकाज. म्हणल्यार उरिल्ल्या 9 तालुकान टँकर माफिया चालू आहा. जेन्ना आमी चीफ इंजिनियराक विचारलें तो म्हणटा टँकर ना, शक्यच ना. म्हाका दिसता ज्या 9 तालुक्यान लोक रावतात तांकां खबर आसा त्या तालुकान टँकर आसा काय ना तें. सो हाज्या वयल्यान सिद्ध जालें की हे टँकर माफिया, हे ऑफिसर आनी हे सरकार टोटल करप्शन करता. जशें बाब अमरनाथान सांगलें की 30% न्ही मिशन टोटल कमिशन. हे 9 तालुक्यान 100% कमिशन. सो आज उगडें जाल्लें आसा की हे डिपार्टमेंट टँकर माफिया हे 9 तालुक्यान चलयता आनी सरकाराचो रेव्हेन्यू लॉस करता. देव बरें करूं. थँक्यू.